फ्यू डेज बॅक आम्ही सगळे येयल्ले तुमच्या माध्यमांतल्यान परत एक पाट रिमाइंडर दिवपा म्हणून न्यूजार हाडले तुम्ही, विच वॉज अ व्हेरी गुड थिंग. हेका लागून हांव मिडिया स्वता एप्रिशिएट करता, कित्याक एज अ आमदार आम सगळे कोणी एक एक पाट पावना आणि लोकूय एक एक पाट रिमाइंडर दिवपा पावना. बट वेन यू ऑल ब्रिंग आउट थिंग्स ऑन अ पॉझिटिव्ह नोट ते घेऊन गोवनाचे जे आयिल्ले तो न्यूज घेऊन ऑन द पॉझिटिव्ह नोट हांव गेलो सगळे डिपार्टमेंटा आपयले. ते दिवस आमी डिसिजन घेयलें की दॅट वी वील स्टार्ट टेम्पररी सोल्युशन, एक क्लीन अप करपाक, पंप घालून उदक साफ करपाक बाय थर्सडे. आणि टुडे इज थर्सडे, द वर्क हॅज स्टार्टेड हियर. वी हॅड ऑल्सो गिवन अ कमिटमेंट दॅट वी वील टॉक टू द रेल्वेज. हांव पीसीई रेल्वेक उलयलो आणि पीसीई रेल्वेन एक तेंगे रिप्रेझेंटेटिव्ह आज हिंग धाडलो आणि नाव वी हॅव डिस्कस्ड द नेक्स्ट स्टेप. कित्याक आम सगळे रियलायज जाता की हे पावसा उदक भोंवता, गिमांतूय उरता आणि हे जरी तरी डिसिजन घेवपा जाय की फ्लायओव्हर करपाक, जाल्यार तो फ्लायओव्हर आतां येच म्हणून सगळ्यांकू मान्य जाता, सरपंचा मान्य जाता, जायतो लोकूय हा लोकल हिंगाचे पंच मेंबर आहाय, सगळ्यांकू मान्य जाता. आणि म्हाका दिसता हे मुखार फ्लायओव्हर करपाची एस्टिमेट आणि इन्स्पेक्शन करपाचें हें थारायलां. बट टेम्पररी नोव्हेंबर टील मे म्हयन्यांक हो अंडरपास उजा जावच अशें म्हणून प्रयत्न करपाक आतां हो इनिशिएटीव्ह घेयला. हो इनिशिएटीव्ह सक्सेसफूल जातलो या जावपाना तें हें केल म्हणटरी कळटलें, वेदर दीस इनिशिएटीव्ह इज सक्सेसफूल और नो. बट अ फेल्ड प्रोजेक्ट we are trying to make sure that we try to use it at least for the next 6 months, although we know that the project is failed. So हेच आमगेलो एक प्रयत्न हा